येस आनी आतां वत रोखडेच येता 10 बीन म्हटल्यार सोमतें वत आसता. सो म्हाका फुलां जाय देवाक न्हालें बिलें हांव आयज बेगीनच सकाळचेंच न्हालें आनी आतां फुलां सोदता आमी देवाक घालपाक. म्हाका फुलां जाय म्हटल्यार आदीकूय यो रे आदीक आतां हॉलिडे न्हू सो आदीक म्हटल्यार यो शेब हांगासर धवी फुलां अनंताची फुलां आहा आनी एक जाता ऑप्शन म्हाका हीच आहा ही मात बरी आसता. आनी एक कसली तर फळां कितें जाता हांगा पळय आं फळां काय कितें खबर ना वाली कितें खबर ना हात लाव नाका आदी आं खरच बीन हे टमाटा भशेन वाली भितरल्यानूय जाला कसली तर वार येयला पळय अशी वयर सरल्या सारकी. सगळें जालें ब्रेकफास्ट बीन सगळो केलो चपाती केल्या बेश्टें च्या आनी काय बुडोवपाक बीन काय ना. म्हाका न्हू कितें जाता ना उकडे तांदूळ बीन मातशें खूब वगत भिजत दवरचें पडटा आनी मागीर घालचें पडटा बायक जेन्ना पॅच करता तेन्ना सेबेन प्रोसेस आहा बायची पॅच बारीक करता गॅस इल्लेशें घातलें उदक हांवें एक्स्ट्राच घातला ताका मातशें मीठ घालचें पयलीं ताका हांव कितें म्हणटा ताका तें उदक पिवपाक घालतलें कितें म्हणटा ताका आई कितें म्हणटालें ताका कसलें तें उदक म्हणटा म्हणजे मीठ घालच्या पयलीं कितें काय म्हणटा ताका लक्षांत येना सडन का सो तशें म्हणून आई पॅच करच्या पयलीं न्हू अर्दें शिजतलें पळय म्हणजे तेन्ना इल्लें ताका उदक घाल म्हणून म्हणजे पिवपाक फिल्टरान घालून ताका दिवपाक गावतलें म्हणून आनी मागीर उरता तें बरें मोव करून ताका हें बरयतलें. सो एवरीडे पॅच जायना हाका पॅच बरी म्हणटा सो मदीं मदीं घालता मदीं मदीं सगळें मिक्स खिचडी कशी करून करता. आनी आज कितें जालें ना हांव म्हणटलें गांठी करतलें मूग गांठी पयल्यान भिजत घातलेले आई म्हणाली कपड्याक बांदल्यार बरें येता आनी कपड्याक बांदनाला सुद्दां म्हणजे कोंब येता गे म्हटलेलें पूण हे काय खबर ना धुवन बीन घेतला हे पळय हे मुगाचें न्हू कितें जालां खबर ना 2 टायपचे मिक्स घातले थोडे आसले तेवूय एड केले आनी त्या खातीर काय पण तशें नाशिना मुगाक मूग ते मुगूच न्हू पळय थोडे एका कोंब येयले थोडे एका कोंब येवकूच ना म्हणजे सारके येवना आसूं म्हटल्यार धुयले बिले बेश्ट्यो सुक्यो गांठी करता तोंडाक सोयाबीन कांतून घेतलें हांवें म्हाका दिसता हांवें तें उदक घातलें पळय आठ तळय म्हणजे उदक उरलें सुक्कें दवरपाक जाय मातशें उदक कशें उरलें आसता म्हणून ताका सारकें कोंब येवना खबर ना बरें कवर बीन करून दवरलेलें हांवें पूण खबर ना सोडून घाल ते बेश्टे सुक्यो गांठी करता टमाट बीन तळशीत आनी हें करता आनी बेश्टे कालोवंक कसलेंय करता भेंड्याचें नाल्यार कितें घालता आनी नॉर्मल कालोवंक करता. आज वयतले आमी दिदीच्या बर्थडे म्हाज्या न्हू आसराबाईच्या दिदीच्या बर्थडे तुमकां कळ्ळें आसतलें आरवीचो आयज बर्थडे आहा सो आमी दिदीके वचून येयली पूण म्हटलें स्पेशल आतां बर्थडेक वयतलें म्हणून आमी दिदीके गेल्ली म्हटल्यार जेजूच्या आईच्या खबरेक गेल्ली ऑपरेशन केलें म्हणून पूण ती नासली घरा म्हणून आमी ती डायरेक्टली पार्लरानूच वचून येयली तुमी पयला आसतलें. पळय आदींचो हांगा वर्क इन प्रोग्रेस चल्ला नरकासुराचें हे पळय नरकासुराचें लेग पीस बरें केलां पळय आं मात बरें आसा पळय पांय तेजे बोटां बिटां खंय ते मोव जाता म्हणून कार्बोर्डाचें कितें करता तोंड केलां आनी मेन पळय नरकासूर आदींचो पळय आदींचो नरकासुराचो हाफ पार्ट पळय बरो आहा कर कर आसा म्हाजें मोकळी शिजोता आयले तळसता तेन्ना मातशें उरलां हळद मातशी चड पडली म्हाज्या कडेन आनी हांगासर हांवें वांटून घेतला. सो मूग गांठीची रेसिपी ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलार आहा तुमकां जाय जाल्यार सो आतां हांव रेसिपी बीन शेअर करना मातशें नॉर्मल केला तें तुमकां दाखयता. आनी बायचे पॅच बीन जाले बाय उठला सो इतल्या बीन जेवचें ना काय बेश्टें जावन निवळ काडलेलो पॅच जावचे पयलीं काडटा तो निवळ कितें म्हणटा गाई हां शिरफुटो ते दिल्ले एका बोवान इल्ले पिल्या ते सो इतले बेगीन जेवचें ना ते मातशें ताका बरयता. नानली कुकुला कुकुली कुकुला अय कुकुली कुकुली एप्पल खंय रे खंय आहा एप्पल खंय रे आमी सरली भायर भायर सरता सरता स जाले आमकां पावणे स जायत येयली पयलीं बाय न्हिदलेले मागीर म्हणालो फ्रांसीस बाय उठले की सोमतें आमी भायर सरया म्हणून आनी मागीर फ्रांसीस बिजी उरलो फूल आनी मागीर टायम जालो सो आतां रेडी जाले पळय हय चल तूं बस हांव येता आनी बायक आमी सद्या हांवें बेश्टे नॉर्मल कपडे घातला आतां हाय कर मरे हाय कर आबा हाय कर सगळें हॅलो कर हाय कर हांगा 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 कोणाक पळयता वयर वयर हांगा हाय कर सगळें हॅपी बर्थडे की आमी सो आमी आतां पॅनजीम पावला पयलीं गिफ्ट घेवपाक येयला म्हटलें सोमतें बायक म्हणजे कपडे घेवया म्हणून बायक म्हणजे आसराक न्हू आरवी तो मुस्तफा किड्सान येयला पळय किड्स वेअर स्पेशल हय रे बाबा खंयला रे तो हे पळय पापूक पळय हांगासूनच सो वचया पांच पोवन आमी घेवन येतली. सो हांगासर आमची शॉपिंग जाल्यार बायक गिफ्ट घेतलें लेट जाला आतां आमकां भायर तूं सांबाळ चल दिदीला थंय पावली आनी आमकां खूब रात जाली 7 जावन क्रॉस जाली लकीली आमकां हांगा पार्किंग गावलें दिलें तेन्ना त्या खातीर पंचायती कडेन पार्किंग करून वयचें पडटालें तर वयतात आमी. आयज कोणाचो हॅपी बर्थडे रे बाबा बर्थडे कोणाचो रे बायचो काय दिदीचो
चल चल या हे बाय पावले हांवे सो हांव येयला आनी म्हाका याद सुद्दां शूट करपाक बाय सारकें हें करतालें सगळ्यांना हे बाय आमचे बर्थडे गर्ल हे बर्थडे गर्ल हात तर दी म्हाका पयले हॅपी बर्थडे हांवें बर्थडेचे डेकोरेशन ग्रीन थीम रे बाबा बाबा हॅपी बर्थडे कर दीदी हॅपी बर्थडे करूया दीदी नो म्हणटा बाय तुका बाय म्हणटा ते नो अरे हॅपी बर्थडे करता रे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हाती 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 शेकेन दे तशें न्हू शेकेन दे शेकेन दे शेकेन दे शेकेन दे तो न्हू रे आबा लटन तुका रे हॅपी बर्थडे चलो पावले आमी आतां पळयता भितर बीन दीदी बिजी आहा दिसता सो जालें आतां सगळें आतां थोड्या वेळान केक कापतले बे केक बीन हाडून दवरलाय बे हॅपी बर्थडे आरवी आनी दीदीन थाळी बीन सगळें रेडी दवरला आनी पळय सगळी आरवीची सगळी फ्रेंड्स येयल्या सगळीं जाणां फ्रेंड आनी भयणी हांगा सगळी फ्रेंडां हांगा सगळी भयणी आनी बाय बीन सगळ्या जाणां आनी सगळ्या हांगा ताई आई मा आनी आनी एकटे आनी माई बीन बसल्या सगळ्या जाणां अबो जिजू येयलो चल स्टार्ट करया आनी थोडी येवपाची आहा दीदीक तुमकां अजून ब्लॉगान दाखोवना न्हू उदय दीदी बिजी आसले रेडी जावपाक गेला येतले आनी मावसो कित्याक रावलो थंय आं हय आनी हे आमचे व्हिडिओ काडपी व्हिडिओ प्लस एडिटर विशाखा हय ना ताका सांगता म्हटल्यार व्हिडिओग्राफर प्लस एडिटर दीदीचे सोनिया ब्युटी क्रिएशनाच्या हे पळय दीदी उदयच्यान नासले कितें जालें हांगा हे पळय दीदी बिजी तूं बिजी म्हणटा आतां येयला ब्लॉगान रेडी जावन येयल्या पळय दीदी सो हांगा सारको आवाज सगळ्या भुरग्यांचो आनी एक केक हाडलाय पळय वॉटरमेलन पिको तातान केक हाडला तेका पेट नेम पिकॉक धरला पळय कितें केला पिकॉक त्याने स्पेलिंग रॉंग बरयला असेल हो तेणे स्पेलिंग रॉंग बोलला आज पिकॉकच तो तेका धापावटी बरोवपाक घालया कोण तकली हॅपी बर्थडे करता काय हॅपी बर्थडे करता बाय हॅपी बर्थडे करता हॅपी बर्थडे करा आपण स्टार्ट केला त्या काय बी खालची जाता आपण स्टार्ट केल्या पण कोण स्टार्ट करता मला स्टार्ट करा जर आपला पावते
मग तुला आहे ना दीदी हा ओके ओके हॅपी बर्थडे हॅपी हाती को हाती Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Ali. हा हा Yo म्हटलं झालं हा बाय तू अशी येऊन देऊ बाबा लावला मागच्या ना ओके नाका आता कोण म्हणटालो म्हणा मरे सो झालं असं केक कटिंग सगळ्यांना गिफ्ट पण सगळें झाले आता हांगा असं जेवण लायता जेवणाचें प्रिपरेशन करता हांगा दवरता लायतो मेनू पळय बाबू कितें करताले टिश्यू लायता